प्रितीच्या भावान भयणो, हांवें एक व्हिडिओ पळयल्लो युट्यूबाचेर. शॉर्ट्स येतात ते, आनी तितून तो इंग्लीश भाशेन आसा आनी तो म्हणटा, एक बायल म्हणटा, वेन गॉड वॉन्टेड टू क्रिएट fish, he spoke to the ocean. When he wanted to create the trees and plants, he spoke to the earth. And when he wanted to create man, he spoke to himself. And ती म्हणटा, आमी तर नुस्त्याक दर्यांतलें काडलें जाल्यार तें मरतलें. आमी तर एक झाडाक उंटावून काडलें जाल्यार जमनींतलें तें मरतलें. आनी आमी मनशां तरी देवान भितर रिगून नात जाल्यार आमी कुडीन जिवी आसतलीं खरी, पूण आमी ओतम्यान मरतलीं. आनी हेंच आयचीं हीं वाचपां आमकां करूंक आपयतात. आयचीं वाचपां पयले सुवातेर शुभ वर्तमान म्हणल्यार जेजू म्हणटा, आपूण जावन आसा ही करी दाखवेल. आज आमकां जेजू एक दाखवेलची उदाहरण दिवन म्हणटा, आपूण जावन आसा एक करी दाखवेल आनी आमी जावन आसात ताचे फांटे. आमी तरी जेजूक रिगून रावनात जाल्यार आमच्या जिवितांत कांयच बरें चलचें ना. जेजू आयज आमकां आपल्या भितरूच रिगून रावंक आपयता, कित्याक जेजू आपल्या बापाच्या संबंदान आसा आनी तोच संबंद तो आमकां आपणाशी आनी आपल्या बापाशी घडोवंक तो आपयता. मोगाच्या भावान भयणीनो, जायते फावटी कितें जाता, आमी आमच्या ह्या भावार्थांत आमी फाटीं पडटा, कित्याक आमी सदांच देवा लागीं मागतात. आज शुभ वर्तमान देखून म्हणलेलें आसा जेजून, आपणा लागीं कितें मागशात तें तुमकां घडटलें. पूण ताचे पयलीं जेजू म्हणटा, आमी ताच्या भितर रिगून रावंक हें चड म्हत्वाचें. जेन्ना आमी जेजू भितर रिगून रावनात तेन्ना कांयच जायना. आनी आमच्या जिवितांतूय आमी पळयल्यार आमकां कळटलें, आमी जाता ते जायते फावटी आमी देवा लागीं आमकां जायतें मागतात, आमकां घडयेक जायतें जायी, आनी जायते फावटी आमकां तें मेळना. आनी आमी रोखडींच देवाचेर शीण करतात, देवाक ब्लेम करतात आनी म्हणटात, हें करून कसलो फायदो, मागणें करून कसलो फायदो, देव आमकां कांयच दिना. हेंच आमी पळयतात. आमी आमच्या फायद्याचें पळयतात, आमच्या कुडीचें जें संवसारीक फायद्याचें आहा तेंच पळयतात. आमी हें आत्मीक भितरलें आमकां जेजू कितें आयज दिता तें घेवचे सुवातेर आमी आमचीं मनां सदांच दुसरे वाटेन संवसारीक वाटेनूच आमी पळयतात. आनी ताकाच लागून आज मोगाच्या भावान भयणो, जेजू आमकां आपणा भितर रिगूंक आपयता. जेन्ना आमी जेजूच्या भितर रिगतात, आमी जेजूक आमच्या जिवितांत घेतात, तेन्ना आमच्या जिवितांत ती सुटका फावतली. जायते फावटी आमी ह्या संवसारीक वस्तूंनी कुडीच्या वस्तूंनी आमी ह्या सांकड्यांनी बांदलेलीं आसात. ती सुटावंक आमकां जेजूच जायो. आनी जेजू आयज आमकां तेंच म्हणटा, आपूण जावन करो दाखवेल आनी आपणा भितरच रिगून रावल्यार सगळें बरें जातलें. आनी हेंच आयज करूंक आपयता. मोगाच्या भावान भयणो, हें आमी पयलेय वचपनान आयज पळयता. कांय हे पयले वचपाचे पयल्यो वळी आमी पळयत जाल्यार सांत पावलू जो सावलू आसलो, तो क्रिस्तांवांक क्रिस्ताच्या फाटलावदारांक पिडापी दितालो. पूण जेन्ना जेजू ताच्या भितर आयलो, ताचें आख्खें जिवीत बदलता. आनी आयज आमी पळयता, पावलूक पयलेच ते शीस आसा तेन्ना ते मेळटा तेन्ना ते ताका भितात, कित्याक तांकां दिसता हो घोडी आयज तांकां मारूंक येला, कित्याक ते जाणा आसले तो तांकां पिडापी दितालो. पूण जेन्ना बार्नाबास तांकां सांगता आनी ताची गोवाय दिता की पावलू जेजू जेन्ना ताका मेळ्ळो, ताचें आख्खें जिवीत बदललें आनी तो आख्खे दुसऱ्या देशांत देखून तो जेजूक परगटूंक लागलो भियेनासतना. आनी पयल्या वचपन पळयत जाल्यार ते हेलेनिस्ट ज्यूज आसात ते पावलूक मारूंक सोदतात. पूण तो भिनासतना, तो तरी आसतना जेजूचें नांव परगटता, जेजूची शिकवण तो दुसऱ्यांक दिता आनी जेजूच्याच बोडान तो मुखार वेता. मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमकां जेजू
रिगूंक आपल्या भितर रिगूंक आपयता, आपल्या बरोबर संबंद दवरूंक आपयता, आपल्या बापा लागीं संबंद दवरूंक आपयता. आनी तें पयल्या वचपांत आमी पळयलां सान पावलो जेन्ना तो जेजूक आपलें आख्खें जिवीत समर्पिता तेन्नाच तो करूंक पावता. तेन्नाच ताच्या जिवितांत ती घोटां येता, तेन्नाच ताच्या जिवितांत तें धीर आनी तो आदार जेजूचो ताका मेळटा जेजूचें सर्गीचें राज परगट करूंक. आनी तो खरो जेजूचो शीश जाता. आज जेजू आमकां शिव वर्तमानांतूय आपयता आमकां खरें शीश जावंक. आमी जेजूचें खरें शीश काय हेंच आमी आमच्या मनांत हो प्रस्न मांडून घेवया. दुसऱ्या वचपांत पळयत जाल्यार भाग्य जुवांवूय आमकां सांगता आमी फकत जेजू जेजू ओ सोम्या सोम्या म्हणल्यारूच उपकार ना, पूण आमी आमचो हें हो भावार्थ आसा तो उतरांनीच न्हय पूण करण्यांनीय आमी दाखोवंक गरजेचो. एकामेकाचो मोग करून आमच्या भावा भयण्याचो मोग करून तो आमकां आपयता आनी तातूंतूच आमी जेजूक आनी देवाक महिमा दितले हांव हेंच तो आमकां शिटकायता. तर मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमी ह्या वचपांचेर नियाळ करता आसतना देवा लागीं ती कृपा मागुया की आमचो भावार्थ जेजूचेर गोट करूंक, आमचो भावार्थ आमी जेजू भितर रिगून रावंक आनी सदांच मागणें करता आसतना आमचें हें मागणें आसा तें करूंक जाय म्हणून करचें न्हय, पूण आमी जेजूक भितर शेवता, आमच्या काळजांत भितर घेता अशें म्हणून हेंच मनांत धरून आमी मुखार वचूंक आमी प्रयत्न करूंक गरजेचो. तर मोगाच्या भावान भयणो, आयच्या ह्या दिसाक आमी मागण्यांत बसता आसतना देवा लागीं हीच कृपा मागुया की आमचो भावार्थ गोड करूंक आमी जेजू भितर ते खरें रिगून रावूंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान उतरांनीच न्हय पूण करण्यांनी बी आमी जेजूचें सर्गीचें राज दुसऱ्यांक परगट करूंक आमी वावरूंक गरजेची. हीच करपा आमी देवा लागीं ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया.